जीवर एक दिसा वतलो सुखा दुखान भावार्थी केलो अस्कत कायेक आदर करो दिलो सदा विश्वासी इश्टू जालो तुका नावार्थील्या सुमिया तुका दिन वाचलेल्या दनिया महिमा तुझी देखली मूर्ती दया बघली काळसा दावनर गांधीता तुका नावार्थील्या सुमिया तुका दिन वाचलेल्या दनिया आता जेजू संगी भेटे नावी भली मानून घे देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक आनी तशेंच ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां समेस्तांक हांव स्वागत करतां. आयच्या मिसाचें ते सवा हे प्रिय आसात. अर्गामीस दितात सिस्टर रिमा मोंतेरो पवित्र काळजा वाडो, आग्नेस पिरेरा डेल्ली, रीट डिसोजा आपल्या दुसऱ्या बर्थडे संबंधी खिरेम, घरच्या आल्मा बसत मीस पेटयता फ्रांसीस मोंतेरो पवित्र काळजा वाडो. देवादीन मेरी टावरो 12 वर्सांच्या उडा आसाक हिच्या आत्म्या बसत मीस पेटयता एलिझा फिलिप टावरो आनी कुटाम पवित्र काळजा वाडो. तशेंच आमची सर तेसाबा आमच्यो गरजो सांगाता घालया आनी हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी तयार करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सगळ्यांची जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा आद्वेंत काळाच्या तिसऱ्या आयताराची देवस्तुती संभ्रमव कुटुंबा स्पिरितान ह्या येवकरिस्ताच्या वेदी बोवारी आमी संगतच जमल्याव. आयची देवस्तुती जेजू ख्रिस्त बसयलेलो सोडवंदार पथकांच्या गुलामपणांतले आमकां तो सोडोवंक येता म्हणलो संदेश दिता. जेजू आमचो खरो सोडवंदार म्हण वळखून पथका पाठ करून जियोंक गरजेची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आज क्रिस्त येण्याचो तिसरो आयतार, संतोषाचो आयतार आनी त्या खातीर मुस्तायकी आमी पळयता जांबळी न्हय, आज गुलोबी मुस्तायकी आसा आनी ताचो अर्थ जावन आसा आमी संतोष पावो जाय म्हण. कित्याक संतोष पावो जाय? इजाया प्रवादी म्हणटा मरुभुमींत जरी उत्पत्ती जातेल्यो आनी तशेंच कुर्डे पळोवंक लागतले, थोंटे चलतले, खेप्पे आयकतले. आनी जेजू आयच्या वांजेलांत ती आमकां तेंच सांगता जो हांव ताच्या शिसांक धाडटा आनी जेजू कडेन विचारता येवंक सोदून सुगी या आनी एकल्याक आमी पळय जाय. आनी त्या वेळार जेजू सांगता तुमी कितें हांगासर पळयलां तें सांगा. आनी थोंटे चलोवंक लागतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता. हें सर्व ताका वचोन सांगा. आनी हो जावन आसा संतोष. कित्याक आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी पळयता जेजू येवचो लागीं जालो. जेजू लागींच आसा आनी ताचें येणें लागींच आसा. त्या खातीर आमी संतोष पावो जाय. तर आमी संतोष पावया जेजूच्या येण्यातय आनी तशेंच आमच्या संतोषाक नीज कारण सोदूंक आमी प्रयत्न करया. तो जावन आसा जेजू क्रिस्त आनी ताचे खातीर एक जागो तयार करूंक आनी आमचे पातकाची वळख आमी धरूंक, पातकां आमचे तावन पयस करूंक गरजेची कृपा मागया. आनी सांगता म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भवा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध.
या बसत घेवन सदां संकार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही तुझी भुरगीं सोम्या जेजूच्या जल्माचे परबेक काळजाच्या उमाळेने अत्रेगून रावता. येदो वर्तो सडवंदार आमकां हाडटा तो आनंद बगूंक आनी ताचो जल्म सदां व्हडा संतोषान संभ्रमूंक आमकां फावो कर म्हण आमी विश्वासान मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. आराणे आनी सुकी भुंय संतोष बरीत जावं, पाड पडली भुंय उल्लसू आनी फुलूं, सळका भाशेन ती भरपूर फुलांनी फुलूं. ती उल्लासू आनी आनंदान गितां गावं. तिका दिल्या लेबोनाची महिमा, कार्मेलाचो आनी शॅरोनाचो प्रताप. लोक सर्वेस्पराची महिमा देखतलो, आमचो देवाचो प्रताप. तकले हात घट कराम, अस्कत दोंपरा थीर कराम. भिवकुऱ्या काळजांक सांगाम, धैर घेया भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. सूड घेवन तो येता, फारीकपण घेवन तो येता, तुमकां सोडोवंक तो येता. तेदवा कुडयांचे दोळे उगडतले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेदना मेरवा भाशेन तोंटे उडतले आनी मोन्याच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. तांतल्यान एक राज रस्तो वेतलो आनी ताका पवित्र वाट म्हणटली. कित्याक सर्वेस्परान सोडयल्यान ती परत येतली, गितां गावून ती सियोनाक येतली. सासनीक संतोष तांच्या माथ्यार आसतलो, संतोष आनी आनंद ती भोगतली. दूख आनी रुदान पळोवन वेतली. देवाचे उतर हे. सोम्या सोडय आमकां, सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पडतो, अन्याय जाल्यांक न्याय नेसोन दितात. भुकेल्यांक तो ग्रास दिता, कायद्यांच्यो सांखळी तो तुटून उडयता. सोम्या सोडय आमकां. सर्वेस्पर कुड्यांचे दोळे उगडता, पाकवाल्यांक नीट उबी करता. सर्वेस्पर भुरग्यांक राखता, अनाथांक आनी विधवेंक तो सांबाळटा.
दुसरें वचप जाकोबाच्या पत्रांतलें वचप। आतां सोमी येता पर्यंत सोंसणीक जाया। पळय एक शेतकार कशें तो भुमीच्या मोलादी पिकाक राखून रावता। पयलींसान एकरेसो पावस येसर तो सोंसणीकायान राखून रावता। तुमी तशें सोंसणीक जाय जाय आनी तुमच्या काळजान धैर्य घे जाय, कित्याक सोम्याचें येणें लागीं पावलां। भाव भयणीनो, एकामेका अपराध मांडिनाकात। मनशां जाल्यार तुमची झडती जातली। पळया नितीदार तुमच्या दारवाट्यासरशी उबो आसा। भाव भयणीनो, सोम्याच्या नांवे उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टा मध्ये दाखयलेले सोंसणीकायची देख घेया। देवाचें उतर हें। Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सरेस्पराचो प्रेरकत्म म्हजेर आसा। दुर्बळ्यांक बरी खबर परगडूंक ताणें म्हाका धाडला। Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो। तुमची सोबे आसो। समातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता। महिमा तुका येसुम्या। तवळ ख्रिस्ताच्या कृत्याविशांतली खबर बन्नेत आसल्या जोआंच्या कानांत पडली आसता ताणें आपल्या शिसांक धाडन जेजू लागीं अशें विचारूंक लायलें, येवचो आसा तो तुंच वा आमी आनी एकल्याची वाट पळय जय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हळें, फाटीं वचा आनी तुमीच आयकलां आनी पळयलां तें जोआंक सांगा। कुर्डे पळयतात, थोंटे चलतात, खोडकार नितळ जातात, केप्पे आयकतात, मेल्ले जिवंत जातात आनी दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जाता। म्हज्या विशांत जाचो भावार्थ दंडळना तो बागी। जुआंवचे शीस वाट करून गेल्लेच जेजू लोकांच्या जम्या लागीं जुआंव विशांत उलोवंक लागलो। तुमी कितें पळोवंक म्हूण अरण्याक गेल्यात? वाऱ्याक दलचो चिवो गाय? न्हय तर कितें पळोवंक गेल्यात? नाजूक वस्तूर नेसलो मनीस गाय? नाजुका वस्तूर नेसलो तो रावळेरांनी पळोवंक मेळटात। कितें तर तुमी पळोवंक गेल्यात? एक प्रवादी? वय, हांव तुमकां सांगता, प्रवाद्या प्रास वर्त्याक ताचेच विशांत पवित्र पुस्तकी अशें बरोवन आसा, पळय म्हज्या दुताक तुज्या मुखल्यान हांव धाडटां, तो तुज्या येण्याक तुजी वाट तयार करतलो। सतच हांव तुमकां सांगता, मनीस जावन जल्मल्ल्या मदें स्नान जातार जो हांव प्रास व्हरतो दुसरो ना, तरी पूण सर्गींच्या राजांत कनिश्ट आसलेलो सयत ताचे प्रास व्हरतो। देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता। आज संतोषायचो आयतार म्हळ्यार क्रिस्तायन्याक 4 आयतार असतात हर एका वर्साक, आणि हो तिसरो आयतार क्रिस्तायन्याचो तिसरो आयतार संतोषाचो आयतार म्हूण नांवाडलो। कित्याक संतोष? संतोष कित्याक म्हळ्यार येवचो जेजू आसा आणि तो येवचो वेळ लागीं पावला आणि थोड्याच दिसांनी तो आमचे मदें येता आणि त्या खातीर संतोष पावा। आणि कित्याक संतोष पावा? आयच्या पयले वाचपांत आमी आयकता मरुभुमींत जरी फुटतेल्यो, मरुभुमींत जरी फुटतेल्यो, कुर्डे पळयतले, केप्पे आयकतले, मोने उलयतले, तोंटे चलतले,
आणि दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जातेली. हे जावन असलो इजाईयाचो प्रवाद. आणि तो प्रवाद संपूर्ण जाल्लो जेजूच्या काळार. इजाईयान सुमार 500 वर्सां आदी, जेजू येवच्या 500 वर्सां आदी हो प्रवाद केल्लो ताणें. आणि ताणें केल्ले ते प्रवादांत हर एक संगत जेजूच्या काळार ती संपूर्ण जाल्या. जेजूचे अजापा मातेव सांगाता घालता आणि थंयसर आमी पळयता जेजूची दुसरी अजापा ताणें केल्ली ती ताच्या जिणेंत आनी लोकांच्या जिणेंत संतोषाक कारण जातात. आणि त्या खातीर त्या संतोषांत आमी वांटेली जाता. सोम्याचो वेळ लागीं पावला. सोमी आमचे मोदें आयला आणि तो कुरड्यांक पळयशें करता आणि केप्पे आयक अशें करता, थोंटे उड अशें करता, मेरवा भाशेन उडतात ते म्हणटात. आणि मेल्ले जिवंत जातात. ही सर्व घडितां एका काळार ती घडलां जाल्यार ती इजाईया प्रवादीन सांगल्ली थोड्या वर्सां आदी ती आयच्या दिसा ती संपूर्ण जाल्यांत. त्या खातीर आमी संतोष पावप जाय. आणि क्रिस्तायाने असो तिसरो आयतार म्हळ्यार आनी थोडेच दीस उरल्यात जेजूच्या येण्याक. जेजूच्या येण्याक आत्मीक तयाराई आमी करी जाय म्हणलें आमी सुरूच्या आयताराच आमी आयकलां. आमच्या काळजांतलो हर एक अवगुण दिसाक एका लेखान आमी काडून सोडलो जाल्यार क्रिसमसाक जाताना 25 अवगुण आमच्या काळजांतावन ते नपैस जातेले. आणि 25 अवगुण म्हज्या जिणेंतावन नपैस जातेले म्हळ्यार हांव एक शांतीपणाचो मनीस जावन परिवर्तीत जातलो. हे जावन आसले आमचे एक निर्धार या क्रिसमसाक हांवें कशें तयार करीत जाल्ल्या विशांत. तर तो जेजू म्हजे सांगाता येवंक आयतो जाला. आमचे मोदें येवंक आयतो जाला. आमचे सांगाता रावंक आयतो जाला. त्या खातीर ताका एक जागो हांवें तयार करी जाय. आमकां कळीत आसा 2025 वर्सां आदीं ताका मेळिल्लो जागो ती खावण. गोरवांक खावंक घालची ती एक खावण ताका मेळिल्ली जल्मोंक. सगळ्या संवसाराचो रचणार एका गोरवांच्या खावणेर जल्मता. ताचेंच म्हणलें घर ताका नातलें. ताचोच म्हणलो जागो ताका नातलो. आणि ताचीच म्हणली मनशां ताच्या भोंवतणी जातलीं तो संवसारांत येता आसतना. आणि ताका मेळ्ळें तेंच गोरवांक बांदलें तें एक ल्हानशें खोडकें या गोठो. आणि त्या गोट्याच्या खावणेर मोरी प्रसूत जाली आपल्या पयल्या पुताक जेजू ख्रिस्ताक आमच्या सडवंदराक. कित्याक संवसारांत ताका खंय जागो मेळोवंक ना. छत्रांत तो गेलो. ताचो बापूय आवय छत्राक गेली आणि थंयसर जागो विचारलो आणि छत्रां ती फुल्ल जाल्लीं. तांकां थंयसर जागो ना. हेरांच्या घरांनी ती गेली जागो विचारन. आणि जुजे विचारतलो म्हजी बायल बरल्ली गर्भेस्तीन तिका प्रसूत जावंक एक जागो पुणी दिया. आणि खंयच्याच घरांत जागो मेळना. पूण एका पुणेवंतान कितें गे आमच्या घरांत जागो ना सॉरी पूण आमच्या गोट्यांत इल्लोसो जागो आसा थंय जाय जाल्यार तुमी वचयेत म्हणून. आणि जुजे मोरी एक खाण घेवन गेलो थंयसर. कित्याक देवाच्या त्या कुशेक ताणें खालती मान घाल्ली. मोरी एक तुजी पोतीन म्हूण कर्ण खाण घेवंक भियेनाका. कितें तिचें थंय जालां तें पवित्र आत्म्या वरवीं जालां. देखून तिका तुजी पोतीन कर्ण गाणेवंक तुवें लजेवचें न्हय भियेवचें न्हय. कित्याक हें सर देव चलोवन व्हरतलो. आनी तशेंच देवान सक्कड चलोवन व्हेलें.
आणि आधी मगा पूर्वी आमच्या प्रवादीनी सांगले बरी एका गोरवांच्या गोट्यांत एका गोरवांच्या खावणेर तो सडवंदार जल्मलो आणि ताका पळोवंक आयिल्ले पयले मनीस जावन आसले दुर्बळे ते गोरवांक सरयतले या त्या बोकऱ्यांक सरयतले गवळी ते जावन आसले. तर आज मगाच्या भाऊ बहिणीनो त्या गवळ्यांक पयले चान्स मेळ्ळे जेजूक पळोवचें आसले आनी म्हाकाय ते मेळटले. म्हज्या काळजांत जेजू येतलो, काळजांत जेजू राज करतलो, बिडार करतलो. म्हज्या काळजांत एक जागो मरी एक हांवें तयार करूंक जाय आणि तयार हांवें खरीयत हांवें मौन केलें जाल्यार आनी थंयसर तिच्या पुताक तिने प्रसूत जाबयेत. एक सडवंदार ह्या संवसारांत जल्मोक आसा आनी त्या जल्मोक आसच्या सडवंदराक म्हज्या काळजांत एक बिडार तयार करूंक हांवें साध्य जाता. हें करूंक तूं तयार आसाय गे म्हणलें सवाल. आनी त्या खातीर तें जें कितें इजाया प्रवादीन 85 वर्सां आदीं सांगून दिल्लें जेजूच्या काळार संपूर्ण जाल्लें म्हज्या जिवितांत संपूर्ण जाता गे म्हणलें तें सवाल हांवें विचारी जय जाल्लें. कुर्डे पळयतले वय पूण हांव पळोवंक शकता गी वय संवसार हांव पळोवंक शकता, संवसाराच्यो सर संगती हांव पळोवंक शकता. म्हज्या कुशीन आसल्या त्याच दुर्बळ्याचे कश्ट हांव पळोवंक शकता गे म्हणलें तें सवाल हांव आयकोंक शकता, सक्कड आयकोंक शकता. संवसाराचो आडंबर संगीत डीजे सक्कड हांव आयकोंक शकता. पूण एका दुर्बळ्याची ती बोब, दुर्बळाचें तें रडणें हांव म्हज्या कानांनी आयकोंक शकता गे म्हणलें तें सवाल. तोंटो चलतलो आनी हांव चलोवंक शकता, हांव चलोवंक शकता खंयसर इगर्जेक हांव चलोवंक शकता गी, या दुर्बळ्यांच्या त्या कुमकेक हांव चलोवंक शकता गी. म्हजे पाय ते वाटेन व्हरतात गी म्हाका, म्हजे वाट बोऱ्या कामाच्या कुशीन म्हाका व्हरून व्हरतात गी. तें जावन आसा सवाल हांवें म्हज्या काळजांत आन्सर करीत जाल्लें जेजू. मेल्ले जिवंत जातले हांव एक मेल्लो मनीस फातकांत हांव आसा, फातकांत हांव आसा जाल्यार हांव मेलां आनी जिवंत जावंक जाय, म्हजें फातक सांडूंक जाय. त्या खातीर करेजमाच्या ह्या क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयतारा दीस आमी निचेव केल्लो. तें जावन आसा हर एका दिसा म्हज्या काळजांतलो एक एक अवगुण हांव काडून उडयतलो आनी एक एक अवगुण काडून उडयतना एक एक गुण म्हजो काडून घेतलो आनी त्या मरिफात म्हज्या काळजांत एक फावो तो जागो जेजूक तयार जातलो 25 दीस जाता आसतना आनी त्या जेजूक म्हज्या काळजांत हांव जागो दितलो. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट जातली. हांव दुर्बळ वय जावं पुरो हांव चिंता जाल्यार ग्रेस्त म्हणो या हांव हंकारान भरलां जाल्यार दळबारान भरलां जाल्यार त्या हंकारान भरलां जाल्यार ते दाळा हांव दुर्बळ न्हय. हांव ग्रेस्त या संवसारी रितीन ग्रेस्त आनी ती ग्रेस्तकाय म्हाका खंयच व्हरून पायना. बगार म्हाका दुर्बळकाय म्हजी करून काण गेली जाल्यार आनी दुर्बळकाय खंयची न्हय पयशांची, बगार म्हज्या काळजाच्या त्या खालतेपणाची दुर्बळकाय म्हजे थंय आसा जाल्यार जेजू थंयसर येवंक तयार आसा, थंयसर जल्मोंक तयार आसा आनी त्या खातीर त्या दुर्बळ्या खावणेक तो गेल्लो. जल्मोंक ह्या संवसाराचो राय जल्मोंक ताका जागो मेळोंक ना एक खावणे शिवाय. आनी त्याच जेजूक म्हज्या काळजांत जागो दिवंक हांव शकता जर तर हांव म्हज्या काळजांतले अवगुण पयस करता जाल्यार ते काडून उडयता जाल्यार आनी त्या प्रमाणे म्हज्या काळजांत एक जागो तयार करता जाल्यार. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो संतोशाचो आयतार गुलोबी रंग आमी घाला आनी जांबळी रंग सोडला
कित्याक जांभळी रोंग जावन आसा गुर्त प्राचिताचो, पूण आजी प्राचिताचो हो दीस जावन आसा जाल्यार संतोष पावो जाय, कित्याक जेजू म्हाका मेळोवंक येता, तो लागींच आसा, म्हज्या लागीं सरला तो, आनी ताका म्हज्या काळजांत एक बिडार हांवें तयार करूंक आसा, आनी तें बिडार हांवें तयार करूंक हांव तयार आसा तें सवाल. तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो, आज क्रिस्त येण्याच्या तिसऱ्या आयतारा दीस, संतोषाच्या आयतारा दीस, म्हज्या जिणयेंत संतोष आयला. जेजू म्हज्या जिणयेंत संतोष हाडून आयल्या. मरुभुमींत जर ताणें फुटशी केल्या, कुरड्यांक ताणें दिश्ट दिल्या, तोंट्याक ताणें चलोवंक केलां, केप्यांक आयकोंक केलां, मोन्यांक उलोवंक केलां. हांव म्हजीं उतरां ती पेल्याक बरी जावचे बरी उलयतां गी तें सवाल हांवें जाप दिजे जाल्ले. तर ह्यो सर संगती सांगता गेल्या. हांव कुरडो जावन आसलो, आज म्हाका दिसोंक शकता जाल्यार तें जेजू विशांत पळोवंक आनी दुर्बळ्यांक पळोवंक. जर तर हांव आयकोंक शकता जाल्यार जेजूचें उतर आयकोंक आनी तशेंच दुर्बळ्यांचे तें रडणें आयकोंक. जर तर हांव चलोवंक शकता जाल्यार तें जेजू कुशीन चलोवंक, दुर्बळ्यां खातीर कुशीन हांव चलोवंक. तर ही सर संगती सांगता आमी घालया. जेजूक एक जागो तयार करया, तो म्हजे सांगता आसतलो आनी संवसार सरपर्यंत म्हजे सांगता आसतलो, आनी हेरांक म्हज्या काळजांत जेजू सांगता हांव जागो दिवंक तयार आसतलो. उबे रावया आनी त्रयेक देवा ते आमचो विश्वास उचारया आनी भवार्थाची उचारणी करून सांगता म्हणया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सर्पदुदार बाप तो, सर्गानी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार, आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा पूर्वी बापतान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजलो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचेवरी सर वस्तू केल्यात, आमा मनशा बसत आनी आमचे सोडणे बसत, सर्गार्थोन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकांचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो, आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण ससले आनी ताका निके पिलो, आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवंत जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला, जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो, आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना, आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुतांत लिप जाला, बापा आनी पुता बराबर, ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो, प्रवाद्यावरीं तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मतारूय सापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता, आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवंतपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या येण्याक आमी तयार करते आसाव. फावो ती तयाराई जावचे खातीर आमची मागणी देवाक आतां आमी उबारुया. पवित्र सेवेच्या मुखेल्यांनी तुझ्या पुता क्रिस्ताचे प्रतिरूप जावन बावट लोकां सगळीच्या वाटेन चलोवंक आनी खरो संतोष आपणे फाव जावचें तांकां तुज्या मोगान स्पिरितान बर म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी प्रामाणीकपणे लोकांची सेवा करीशें आनी दुबळ्या धाकट्यांच्या उदरगत खातीर वावरचें तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विविध तरांच्या वायट सवयीच्या गुलामपणान कोश्टूंच्या भाव भयणीची दया कर. खरो संतोष तुजे थंय मात लाभता म्हणलें समजून तांणी नवी जिणी जियेचें आदार लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
कुडीचे आनी मोतीचे पिडे वरवीं वळवळच्या आमच्या भावा भयणींनी जिवितां निराशी जायनासतना भावार सांडिनासतना सोंसणिकायेन पिडा सोंसचें बोल दी. तुजे दैवीक सक्तीन तांकां बरी भलायकी लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमचें पिरगज कुटुंब सदां एकवटीत सांबाळ. तें पिरगजीच्या सर लोकांक माया मोगाचें आनी शांत समाधानाचें बोंदेर जायचें तांकां कुरपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. येवकारिसाच्या मेजा बोवारी हजर जालेल्या आमी समेस्तांनी क्रिस्ताक आमचो सोडोनदार म्हूण भावार्थान स्विकार करूंक आनी ताजो संतोष भोगूंक फावो कर जावं म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. मुगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमी तुज्या पुताच्या येण्याक तयार करीत आसाव. ती तयाराय जावं दी, नीज तयाराय आमच्या काळजाची आत्मीक तयाराय ती जावं दी. हे मागणे आमी करता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मोगाळ भोवमिनीनो हे आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी महिमेक आमच्या नेमक्या पवित्रतेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे.
मोगाळा बापा सगळ्या काळजान तुझी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका आतां समर्पित हांव. तुजे अगणित पदवेन सोडवणेचे वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अधिक वांटो दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परातय भूपारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशे आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदुतर आणि सासनाच्या देवा सर काळे आणि सर थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले पोटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक दाराचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धैर्य धरून आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गीच्या सर दळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उत्सर्गीन तुका जय. उत्सर्गीन तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जतच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन कोर आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही ओत्रेता.
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो ओंड आनी सडबणीची काल सुखात समर्पिता तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्वराच्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लिओ आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे आज्या किवर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकार मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदुतां भगवंत जूत देव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकयलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळी पडो दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सरस्वरा सर वायटांतले आमकां निवार दया कोण ह्या जिवितांत सौकासाय आमकां दी सर्गींचे बागाने आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आखातांतली वाटाय कित्याक रसवडके पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भोवरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येतायन राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शिळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सर सुभागी सोम्यान तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळून
सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दैवीसो जिन येसूसा जैदिनसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दैवीसो जिन येसूसा जैदिनसो बिना कसले संकार असल्यारी वारे वाताळ बोंदी उठल्यारी वांकय उस्वाद येन मोजे तुझो तुझे सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दैवीसो जिन येसूसा जैदिनसो एक सुरत पहिला राव वाचल्यारी कांटे कुंटे कितले मेळ्यारी इश्काळ सोना के दीस तुझे वयली वाट पापाक येवन पावची तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दैवीसो जिन येसूसा जैदिनसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या भद्रासो रक्षक तू दैवीसो जिन येसूसा जैदिनसो प्रार्थूया. कनवळ्या बापा, ह्या तुझ्या दैवीक जेवणाच्या बोळान पातकांतली आमी सुटो आणि जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं हे आमी मागता ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. जुबलेवाच्या वर्साचे मागणे सांगता म्हणया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजो ख्रिस्त आमच्या बाबात तुवें आमकां दिलेलो बाबात आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत जळयलेलो सेवेचो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राज्याच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परास जागृत करूं. तुझी कृपा आमकां तकनासतना स्वार्थीचे बी पोषण करतली जावन रुपांतर करूं. एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी आसा जावच्या खंडीत बरवशा मनशा कुळांनी सगळे श्रेष्ठतेन ते बी रुपांतर हाडूं. तेन्ना वायटाची सकत पुर्ती नाश जातली. तुझी महिमा ससनाक परजळटली. जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रेका जावन आसची आमचे ते सर्गीच्या दिरव्या दिवशी अत्रेक नवो करूं. तीच कृपा सगळ्या पृथ्वीर आमच्या सोडवंदाराचो आनंद आनी समाधान पसारूं.
ससनाक आशीर्वादी जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आणि वगळाप जावं. आमेन. पात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमची पासत विनंती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत विनंती कर. सांजुता देवाक मागणे. ह्या संसारी जेजूचो सैर आणि धर्म जावन असल्या बगेवन जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय. ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आणि मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आणि अशें ह्या संसारी जेजू तुका आसलो इच्छागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक सकट चणे संपड निराशेच्या परिस्थितीत असल्यांचो तूं केरीत शरती जावन आसाय. तुझ्या मजतीचेर भरोसन ही म्हजी गरज हांव तुझ्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयला. हांगासर आमच्यो गरजो आमचे इरादे सांजुदो त्या देवाच्या पांयांतळा आमी दवरया. आमच्या पिडेस्तांक सांजुदाक समर्पण दिवया. आमच्या फिरगजीच्या गरजेवंतांचे गरजो ताणे सुदारसुंचे बरी ताचे कडेन आमी मागया. आमच्या इस्काळचो स्कूल डे लागीं आयलो. त्या स्कूल डेचें फंक्शन बऱ्या तरान जावं दी म्हूण देवा लागीं मागया. तरणाटे आमचे गर्दनाचो गोठो करतात तशेंच कॅरल सिंगिंगाक वतात. तांचे हे कार्यक्रम बऱ्या तरान जावं दी म्हूण मागया. आमी समेस्तांनी क्रिस्ताच्या येण्याक तयाराय जावन आध्यात्मीक आत्मीक तयाराय करूंक गरजेची कृपा आमकां लाबोवन दी म्हूण मागया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडळांक प्रसादच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस तावंडाय. हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारता. आशा सांडल्यांक भरोसो दिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हज्या जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोडसाण हांव तुका भेटयता. तुझ्या मोवाळ मैपासी नांवा तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोड दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. पिडेस्तां बसत मागणे. सोम्याचे नावी आमचो आधार. ताणे रचला सर्ग आणि संसार. सरस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सोम्या बोर तांच्या बुजोंदरा. तुजी मीत मेहनतली दयाळाय आमी मागता. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या राखण बडयो सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सुख समजून आणि मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बोगसून जिवंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदां तांचे संगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाठी मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेताय राज करताय ससनाच्या ससना. सरस्पर देव बाप तुमकां आशीर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकून तो तुमकां मैपासन आनी काकुळतीन वागूं. दुलोबायन तो तुमकां तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संसार सरपर्यंत आमचे संगत आसा.
तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमचे राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरले, तो तुमचे ते आसचे सर वायट भस्मून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे संगता सदां आसो. वचून येयात, क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. येशू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पात्यान धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या सोम्या आमच्या या भुंयतळा सालभोरच्या मनशाकुळा नासांव केदीन सोडी नाका. येशू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पात्यान धन्या. अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या. गणपुत्र सोवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दी आमकां. सांजोता देवा आम्हा पासून विनंती कर, बगेन कसोचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.